जिल्हा पंचायत वेंचणुकेत भाजपान बहुमतान जोडले. आता अध्यक्ष उपाध्यक्ष नेमपाची प्रक्रिया सुरू. अध्यक्ष उपाध्यक्ष पदा खातीर भाजपान उमेदवारी अर्ज भरल्यात. उत्तर गोंयांत जिल्हा पंचायत अध्यक्ष पदा खातीर रेश्मा बांदोडकर जाल्यार उपाध्यक्ष पदा खातीर नामदेव च्यारीन अर्ज भरलो. साधारण आमचे कडेन 15 जाणांची संख्याबळ आसा. ज्यांनी म्हाजेर विश्वास दवरून म्हाका ही टिकेट दिली आनी एज अ अध्यक्ष म्हणून म्हाका हे पद दिल्या बद्दल हांव तेंचे चडांत चड आभारी आसा की तेंच्यांनी म्हाजेर विश्वास दवरलो म्हणून. आणि आयज आमकां जी उपाध्यक्षाची जी संधी त्यांच्या सगळ्या प्रयत्नांक अथक प्रयत्नांक लागून मेळ्ळ्या आणि आमचे जो तेंच्यांनी विश्वास दवरला आणि पार्टीन जो भाजप सरकारांतले जे मंत्री आसा सगळ्यांनी आमचेर विश्वास दवरला. त्या विश्वासाक आमी आमचे जे कितें कामां आसा ती बरे तरेन करून आमी त्या विश्वासाक पात्र जावपाचें काम करतले. दक्षिण गोंयांतय उमेदवार अर्ज भरल्यात. पक्षाचे अध्यक्ष पदा खातीर आमचे सिद्धार्थ गांवस एक शेडेतून निवडून आयिल्ले जिल्हा परिषद मेंबर हे नॉमिनेशन फॉर्म भरलेले आसा. आणि दुसरी आमची अंजली बार्शी मतदारसंघातून निवडून आयली ती उपाध्यक्ष पदा खातीर अंजली वेळेपान फॉर्म भरलेले आसा. मजगती काँग्रेसीने दक्षिण गोंयांत आपले अध्यक्ष उपाध्यक्ष पदा खातीर उमेदवार घाल्यात. नॉमिनेशन फायल करून आयिल्ले आमचे बाय लुईजा ZP मेंबर बेनावली. तशेंच आमचे वायस चेअरमॅनान बाय इनासिना पिंटो जे गोवा फॉरवर्डाचे. सो वी हॅव फायल इवन दो इट इज अ डेमोक्रेटीक प्रोसेस इवन वी आर लेस नंबर. दक्षिण गोंयांत भरिल्ल्या उमेदवारांविशीं अधिकाऱ्यांची माहिती. Of South Goa ZP, we have received nominations as under. For Adhyaksha, we have received total 3 nominations. For the post of Upadhyaksha, also we have received 3 nominations. So elections will be held tomorrow at 12:45 p.m. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.